नवे कायदे नवी धोरणां करताना पार्टी आनी कोर ग्रुपाक विश्वासात घेयात म्हूण कांय दीस फाटीं भाजपच्या कोर ग्रुपान म्हणिल्ले। आता आमदारूय तीच भाषा उलयतात। कायदे करताना आमदारांक विश्वासात घेतिल्ले जाल्यार ते विधानसभेंतल्यान फाटीं घेवपाची वेळ येवची नाशिल्ली अशें आमदार मायकल उलयलो। निकतेच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात गोंय सरकारान सुमार 21 सरकारी बिलां पासिंगा खातीर हाडिल्ली। तातूंतली 6 बिलां फाटीं घेतली जाल्यार एक सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडला। हाचेर आमदार मायकलान स्टेटमेंट केल्लो तो असो। सभागृहान जी बिलां हाडटाय लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जी बिलां हाडटात ती बिलां चिंतून इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ द विलेजीस, द रूरल गोवा एंड द अर्बन गोवा गोंया खातीर ती बिलां हाडटात। आनी इतकी बिलां एक बिल विथड्रॉ केलें नो प्रॉब्लम, इतकी बिलां जेन्ना विथड्रॉ जातात तेन्ना अशें दिसता की खंय तरी सारकें ना म्हणून। मंत्री रोहन म्हणटा ह्या गजालीक कायदो खाते आणि अधिकारी जबाबदार। Today we need a total turnaround in our law department. काम असता डिपार्टमेंटाचे ब्युरोक्रेसीचे करपाक आणि हो विषय ह्या फाटी असेंब्लीन एक्सपोज जाला की जातूंतल्यान बिलां could have been much better drafted than the way the bills came in the house. कायदो मंत्री अलेस सिकेरान ताच्या खात्याचेर केल्ले आरोप खोडून काढल्यात। We are not supposed to sit with a magnifying glass and see what is the intent of that department. Our job is to see whether that fits within the law or not. As the Chief Minister of the state, Dr. Pramod Sawant has a right. It is his right to take action. Just Alex Sigwara making a statement or Rohan Conte making a statement doesn't mean that CM will take action. अध्यक्ष तानावडे म्हणटा मायकलान अशें उलवप सारकें न्ही, ही धर्मशाळा न्ही। मायकलाक आफोवन जाब विचारतलो। पब्लिकली अशें उलोवन तातूंतल्यान सॉल्व प्रश्न जायना आनी त्यामुळे ताणें एक तर मुख्यमंत्री कडेन उलोवपाक जाता, म्हजे कडेन उलोवपाक जाता। अशा पद्दतीचें उलोवप हें अत्यंत चुकीचें आसा आनी क्रिटिसिजम केलो। ही धर्मशाळा न्ही, भारतीय जनता पार्टी एक वेगळी शिस्त आसा आनी प्रत्येकान त्या शिस्तीच्या आधाराचेर काम करपाक जाय। ताका आपण हाडून ह्या संदर्भात विचार। फाटले विधानसभा अधिवेशनात 21 सरकारी बिलां वट्ट 6 बिलां पास करपाक सरकाराक अपेस आयले। 6 बिलांतली 5 बिलां फाटीं घेतली जाल्यार एक सिलेक्ट कमिटीक धाडले। पर्यटना संबंधित एक बिल तर विधानसभेत आयलेच ना। विश्वजीत राणेन टीसीपी बिल पासिंगाक येवचे पयलींच फाटीं घेतले। राणेची नगरपालिका सीसीपी आणि क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट बिलाय फाटीं घेतली। माविनाचे गोंय इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बिल दुरुस्ती करून परत हाडटा म्हूण फाटीं घेतिल्ले। माविनान फाटीं घेतिल्ले ते बिल परत विधानसभेत आयलेच ना। मोविनाचे दुसरे आयपीबीचे बिल सरकारान सिलेक्ट कमिटीक धाडला। रोहनाच्या पर्यटना संबंधित एक बिल येवपाचे आसले, रोहनान ते हाडलेच ना। 2 बिलांनी सत्ताधारी पक्षातल्या आमदारांनी ग्रामराच्यो दुरुस्त्यो सुचोवन बिलां पास केली। इतली बिलां विधानसभेत मांडून मागीर ती फाटीं घेवपाची ही पहिलीच खेप। ताचेर आता मंत्री आमदार आरोप प्रत्यारोप सत्र सुरू। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।